करुया घेऊन आयल्या चिटचट तियात रोस्मिताय राखुया. चिटचॅट तियात्र ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगळ्याक माय मोगाचो येवकार आनी नमस्कार. इश्टानो तुमी जाणा ऑक्टोबर नोव्हेंबर हो म्हयनो लागतोच तियात्र सिजन सुरू जाता जे तुमी पळोवंक आशेन रावता आनी दर एक डायरेक्टर बरे बरे तियात्र तुमचे नोदरेक हाडटा. ह्याच निमतान आयज आमी आसा कला अकॅडमी हांगासर आनी हांगासर जो तियात्र जावचो आसा तो जावन आसा आमचो डॅशिंग हिरो ऑफ द कोंकणी स्टेज बाब उल्हास तारी हाचो 2 दीस संवसारांतले. तर वेळ आनी कित्याक पिडार करुया, चलात आनी मेळोया ह्या तियात्राच्या वांगडा. लेट्स गो. डॅशिंग हिरो ऑफ द कोंकणी स्टेज उल्हास तारी आनी ताचे सांगाती कलाकार तुमचे मुखार दोत्ता. उल्हास तारी पेनान बरोवन दिग्दोस केल्लो आपल्या पेनाचो 7वो तियात्र 7th प्रोडक्शन ऑफ उल्हास तारी 2 दीस संवसारांतले. दोन दीस संवसारांतले ह्या तियात्राचो रायटर डायरेक्टर आयज म्हज्या सांगाताक आसा आमचो बाब उल्हास तारी. पोलीस सद्दां घेवका तुका आमचे हे कार्यावळीन. तारी बाब 2 दीस संवसारांतले हो विशय कित्याक सुचलो? विशय म्हटल्यार कितें, ह्या संवसारांत सगळे मनशाचे फकत 2 दीस. आयचो दीस आमकां मेळ्ळा, फाल्यां मेळटलो काय फकत देव जाणा. सो हाचेर हांवें एक चिंतलें एक तियात्र बरोवपाक. सो ही एक कल्पना मनान घेवन हांवें म्हजो तियात्र बरयला 2 दीस संवसारांतले. कितें कन्वे करूंक सोदता, कितें मॅसेज तूं लोकांच्या नोदरेक धाडूंक सोदता ह्या तियात्रा उद्देशी? म्हाजी मॅसेज इतलीच, गो बायल, एक घोव आनी बायलाचेर एक बायल कितली इम्पॉर्टंट एका घोवाक, एका घोराब्यान, जावं ती आवय, मागीर तीच सून जाता, मागीर तीच शेमाय जाता. सो तिजें हें कितलें आमच्या हितून इम्पॉर्टंट, एक घोराब्यान एक घोराबो सांबाळपाक जाल्यार एक वस्तोरी कितली इम्पॉर्टंट हें हांवें दाखयलें. कितें चॅलेंजीस कितें असले फुडें केला तें जावं तियात्र मांडपाक? चॅलेंज अशें व्हडलें कांय ना. म्हाका एकूच चॅलेंज आसलें, हो रोल बाय जेनिफरान केला. खरेंच अप टू द मार्क ताणें तो रोल केला आनी बरोच केला. त्या वांगडा आनी एक यंग टॅलंट रेन्झिया आसा, तेणेंय बरो रोल केला. सो ही फुलतीं फुलां ह्या कोंकणी पालका वयलीं आनी हांव खरेंच ताचो डायरेक्टर हांव सांगता तांकां बरो फ्युचर आसा ह्या कोंकणी पालकार. तुका दिसता ह्या तियात्रा उद्देशी आमचे जे ऑडियन्स जे पळयणार आयज आयले हांगासर ते एक बरी मॅसेज घेवन घरा वयतले? डेफिनेटली वयतलेच, 100% वयतले. आनी जें बोण घोव बायलेचें आसा तें आनिकूय मजबूत जातलें अशें म्हाका दिसता. अशें जेन्ना तूं पोस्टर आवट जाता तेन्ना आमी वाचलां की 100% आख्खो तुजो एंटरटेनमेंट आहा आनी व्हेरी एंटरटेनींग म्हूण. सो इज इट 100% एंटरटेनींग? ऑफकोर्स, डेफिनेटली 100% एंटरटेनमेंट. ह्या प्रोडक्शना उद्देशी फुडें तुजें आनी कितें आसा? वॉट आर फ्युचर प्लॅन्स? फ्युचर प्लॅन्स म्हणल्यार कितें, हांव वर्साक एकूच तियात्र काडटा. इस्टराक फ्रांसीस देतुवे काडटा, ऑक्टोबर सिजनाक हांव काडटा. सो फुडल्या वर्सा ऑक्टोबरान हांव परतो येतलो लोकांक देवेती मेन दिवपाक. जेन्ना पावसाक लागून जेन्ना पावस सुरू उरलो आनी ऑक्टोबर म्हणटच तूं जाणा ऑक्टोबर म्हणल्यार लोक रावता, तियात्र येता पळोवपाक आनी तीच उमेद लोकांनी तुमकां दाखयली जाल्यार तुमकां कितलो मार बसलो पयलीं सद्याक शोवाक? पावसान एटलिस्ट म्हाजे 4 तरी शो पोस्टपोन जाले, कॅन्सील जावंक ना, पोस्टपोन जाले. कित्याक डेटी मेळोंक ना म्हाका, कंटिन्यूअस डेट्स आसल्यो. कित्याक हांव 12 तारखेक लंडन वयता. सो ते जाले फादरान म्हाज्या पाद्री भावांनी म्हाका एडजस्ट करून ऑलमोस्ट म्हाजे शो जाले. फक्त 2 उरल्या. सो लंडनाकसून येवन हांव ते करतलो. लंडनच्यो डेट्स? लंडनच्यो 14 तारखेक फॅमिली, 15 तारखेक 2 शो सावथ हॉल आनी 16 तारखेक स्विंडन. अशे परी लोक हांगासर रिपोर्ट धांवन येता तियात्र पळोवपाक, तेच परी म्हाका दिसता लंडनाकूय आशेन रावला आसतलो हो तियात्र पळोवंक. सारकें म्हाका दिसता, कित्याक 35 वर्सां क्रॉस जाली म्हाका हे कोंकणी पालकार. आनी सदांच हांव हिंदू म्हणून न्हय, ह्या कोंकणी मोग्यांनी म्हाका जायतो आपलो सांगात आनी सपोर्ट दिला आनी हांव जाणा हे फाटी म्हाका लंडनकार केन्नाच सोडचे ना. रायट, ओके. जे खात्रीन आमच्या तारी बाबान सांगलां तुमी रावता आसलें, जी कोणी हो तियात्र आजून पळोवंक ना तियात्र चालू आसा, तुमच्यो टिकेटी काडात आनी बेगीनूच ह्या तियात्राक धांवून येयात. कित्याक हो तियात्र जशें परी ताणें सांगलां 100% एंटरटेनमेंट. म्हणटच निमाणी स्वाते जी आमची पळयणारां आसा तांकां तूं कितें सांगूंक? येयात आनी म्हजो तियात्र पळयात. 2 दीस संवसारांतले येवन तुमी निराशी जावन केन्नाच वयचे ना, ही म्हजी गॅरंटी.
येयात आनी पळयात 2 दीस संवसारांतले. देव बरें करूं. देवान आमकां जोन एकल्याक साबार देण्यानी बोलल्या आनी ताका लागतो हांव रिटायर्ड जज सॅम्युएल ऑलिव्हेर पेरेरा 25 वर्सां कोर्टान हांवें सर्वीस केली. स्वताच्या रस्त्यार चल्लो आनी रस्त्यार चलताना जायते आटे बिटे उपरासले पूण सदांच प्रामाणीकपणान स्वताक हांवें सांगात दिलो. ऑलरायट 2 दीस संवसारांतले ह्या तियात्राचे एक खोडेगांत कलाकार आयज म्हज्या सांगात्याक आसा बाय जेनिफर फेर्नांडो. येवकार तुका आमचे कार्यावळीन पयलीं सुवातेर 2 दीस संवसारांतले जशे पयलीं आमी तुमच्या डायरेक्टरा कडेन पयलींच भासाभास केल्या आनी ताणें आमकां सांगून दिला की तूं एक बऱ्यांतली बरी भुमिका करता म्हणटूच तुजें हें भुमिका करपाक मोटिवेशन इतलें खंयसान आयलें? मोटिवेशन म्हटल्यार म्हजी मामी तिचे सपोर्ट सदांच आसता म्हाका. सो पयलीं म्हाका स्क्रिप्ट मेळटा तेन्ना ऑफकोर्स हांव पयलीं म्हजो कॅरेक्टर स्टडी करता कॅरेक्टर कितें तें आनीक तारी बाबान मिनी बायन म्हाका जाय तो सपोर्ट दिला हो कॅरेक्टर स्टडी करूंक. ताणें म्हाका सारको गायड केला. सो आय वूड से मोटिवेशन तारी बाब मिनी बाय म्हजी मामी आनी म्हजी भयण. तुजो कितलो जावं तुवें कितलो हार्डवर्क केला तो ह्या रोला खातीर ओ हे भुमिके खातीर? जायतो हार्डवर्क केला. म्हाका तारी बाबान सारको ट्रेन केल्लो लायक सारको ट्रेजिडी रोल आसा म्हाका आनीक तितून पासून विलीन म्हाका म्हजो ऑपोजीट आहा ताणें पासून म्हाका जायतो गायड केला जायते हेल्प केला. जेन्ना स्वताक तुका रोल दिलो आनी तुका स्वताक तुजें पर्सनल एक्सपिरियन्स कितें इज इट लायक तुवें पळयलां हूंय जाता पळय तें ओ यू नो तूं हॅव यू कम अक्रॉस ऑल दीस? येस आय हॅव कम अक्रॉस एंड तेच दिसा हांव कोणा लागीं उलयतालें आनीक त्या मनशान म्हाका आपणाची स्टोरी सांगलेलें. सो हांवें त्या मनशाक म्हणलें की तूं म्हाका तुजी स्टोरी सांगता तुजो रोल हांव प्ले करता तियात्रान तूं यो आनीक तियात पळय तूं शुअर रडटलें म्हणून हांवें ताका सांगला पासून यो म्हणून. ऑल द व्हेरी बेस्ट. आनीक जी कोण यूथ आसा जी हो तियात्र पळोवपाक येता तांकां तूं कितें सांगूंक सोदता? तांकां हांव सांगूंक सोदतलें ह्या तियात्रांतल्यान बरी मेसेज घेयात. ह्या तियात्रान वायट पासून दाखयलें आसा देर इज अ नेगेटीव सायड एंड देर इज अ पॉजिटीव सायड. सो इट डिपेंड्स ऑन कोण यू नो खंय वता तो तियात्र. सो पॉजिटीव सायड पळोवयात ह्या तियात्राचे आनीक एट दी एंड पॉजिटीव मेसेज आसा. सो तुमी येतात पळयतात सो टेक द गूड मेसेज अँड स्प्रेड द वर्ड. ओके 2 दीस संवसारांतले जे तुवें ओपनिंग म्हटलां ताचे 2 लायनी म्हणशी. 2 दीस संवसारांतले 2 दीस संवसारांतले. टू टिकल अ फनी बोन लेट्स हॅव सम फन टायम विथ द आर्टिस्ट. जेन्ना तूं कांतार म्हणटालें तेन्ना तूं कितें चिंतालें? लिरिक्स that's all. I keep my concentration एक देवाक उलो मारता हांव. सो सपोज हांव कितें मिस्टेक करपाचें आहा जाल्यार हांव सदांच प्रे करता तातून म्हजे सायडीक यो आनी म्हाका उतर दी म्हणून लिरिक्स एंड दॅट. आपल्या गोरकाराक सांगता बेडार न्हिदोंक जागो ना जाल्यार आमी खंय न्हिदपाचें? सोमनीर न्हिदय. सोमनीर न्हिदय. ऑलरायट आमच्या सांगात्याक आसा रेन्झिया. येवकार तुका आमचे कार्यावळीन 2 दीस संवसारांतली ह्या तियात्रान तुजी भुमिका. हांव नेगेटीव रोल करता एक उनी म्हणून. सो तो सारको मुगेलो नेगेटीव रोल आहा. ओके कितले यू नो बोल्ड जावपा जाय जेन्ना नेगेटीव रोल जाता पळय तेन्ना? हांव कितें करता हांव असो मुगे जितलो राग आहा तितलो भायर काडटा सारकें सारकें सा तापोवन उलयता. या सा वॉयस रेज करून उलोवपाचें. ओके जरी तर हांवें तुका एक विचारलें तुका नेगेटीव चड आवडटा ओ तुका कॉमेडी ओ तुका सॅड जाल्यार तूं कितें सांगता? नेगेटीव. वाय सो? नेगेटिव्ह लायक म्हाका लायक जाता ड्रेसींग करपाक मेळटा त्याच भाशेन आनीक म्हगे आवाज आहा त्या प्रमाणे म्हाका नेगेटीव सूट जाता रोल अशें हांव मानता. सो जेन्ना कोण कांता दिता तुजी स्टडी कशी आसता वॉट इज द प्रोसेस हाव यू गो? हांव पयलें म्हणटे हांव फर्स्ट 2 तियात्रां प्रॉम्प्टींग घेता. हांव सारकें बाय हार्ट करून घेता कित्याक प्रॉम्प्टिंगाचे हांव केन्ना चड विस्वास दवरना. सो या पयलें म्हळ्यार मुगे बाय हार्ट करून घेवपाचें. या म्हज्या फ्रेंडा लागीं न जाता तूं जाणा बाबा कायल्यार खूब नशीब कित्याक म्हजे फ्रेंड जावन आसा आपल्या मामा बाबाची एकटीच आपुलबाची आनी ताच्या लागीं भरपूर प्रेस काय असलीच म्हणून जायना. ऑलरायट आमचे बरोबर आसा आमच्या सगळ्यांचो फेवरेट बाब विली.
येवकार तुका आमचे कार्यावळीन 2 दीस संवसारांतले हातून तुजी भुमिका वयर कितें सांगशी 2 दीस संवसारांतले ह्या तियात्रांत हांव नॅगेटीव कॅरेक्टर करता आनीक फॅमिलींत मदें हांव आनीक रुजार भाव आमी कितें लोक ह्या तियात्रांतले घेवन वेतलो अशें तुका दिसता शो जेन्ना सोंपता तेन्ना तारी जो जावन आसा डायरेक्टर ह्या तियात्राचो एक बरो संदेश दिता लोकांक आनीक हो संदेश म्हटल्यार चडसो गोवाक आसा सो गोरकारान आपल्या फॅमिलींत कशें वागोंक जाय आपले बायले सोबें कशें वागोंक जाय तो थंयसर स्पोस्ट करून सांगता तुझा पाय चढ हुशार बाबाक सांगून बरी खेप ठेवलो आता तुझ्या घराची सून जाऊन आयलेस हे समाजात तुझ्या घराची धाकटी सून जाय एक कोणा तू हांव तुका तुझी कोडकान म्हणून बरी ती कोडकांचो घरचो केन्नाच दिवचो रुजार दे बनावली म्हणल्यार ताका सगळींच वळखता येवकार तुमकां आमचे चिटचट तियात्र कार्यावळीन रुजार बाब कितल्या वर्सांनी भावाचो कॅरेक्टर तुवें केला पयलो सुवातेर नियरली 5-6 years पॅन्डेमीक जाले उपरांत रोसवनाक जायते फावट एक्टींग केला सो पॅन्डेमीक जाले उपरांत भावाचो रोल गेल्ल्याय तियात्राक हांवें केल्लो उलास्तारीचे हो इनाम कसलो आनी आतांय दिसता म्हटल्यार आर्टिस्ट म्हणटूच करचेंच पडटा आनी बरें दिसता एक बरो पॉजिटीव रोल आहा हितून व्हडल्या भावाचो डू यू बिलीव एक आर्टिस्ट ऑलरावंडर आसपा जाय ऑफकोर्स ऑलरावंडर असल्यार जायतो फायदो डायरेक्टराक आनी डायरेक्टर आतांचे जायते येतात ते पळयतात ऑलरावंडर कोणा मेवतलो जाल्यार कंपोजर कांतारा मेवली एक्टींग करूंक आर्टिस्ट मेवलो इन वन एंड ऑल कांताराय जाली पार्थूय जाली कितलो लोक आशेन रावता तुका लंडनच्या शारांत वयता येता म्हणटकूच कोणी फेवरेट आसताच एक एक्टर म्हणटकूच कितलो मेसेजी तुका येता ऑफकोर्स जायते आमी आनी बो करून कितें जाता बोगोर UK गेलो जाल्यार तुका तितलो हें आसना पूण जेन्ना वन्स इयर आमी सदां वन्स इयर वयतात एवरी इयर येताना जायतो लोक एक्सपेक्टेड आसता ओके रुजार द बनावली येता आनी म्हाका मॅसेजीस येता रुजार बाब आमी ऑलरेडी बूक केल्या टिकेटी सांगून दवरल्या टिकेटी तूं येता म्हूण आमकां उमेद भोगता तुका पळोवपाक कित्याक तूं आमचो फेवरेट तुजी कांतार आमकां लायक जाता आनी एक कांतार म्हणल्यार एक संदेश मेवल्यार आमचे पयशे भरल्या भशेन अशें दिसता अशे जायते मॅसेजीस म्हाका येतात थँक्यू सो मच रुजार बाब ऑल द व्हेरी बेस्ट आनी लंडनकार रावात तयार देवा कारखानी एंगेजमेंटा आधी सगळी खबर आमकां कमन काजार जातोच गमलेले जाल्यार कितें जातलें हें चिंतला तुवें चोरी कर सालियाच्या पांयान पुलीस कंप्लेन केलेली जाल्यार तूं आनी तो स्कायलर पासून ती छेलीन पडपाची चोरी केलेल्या पासून पूण तूं भियेनाका तुज्या फ्रेंडाक कोण ना कोण जरूर एक बरो भुरगो फावो जातलो फॅमिली सेल्याक पयल्यार दिसना तुका ते बऱ्या गुणाचे चेडू म्हणून 2 दीस संवसारांतले ह्या तियात्राचे कॉमेडियन प्रिन्सी आयज आमच्या सांगाताक आसा चिटचॅट तियात्री कार्यावळीन तुका माय मोगाचो येवकार प्रिन्सी बाय पयले सुवातेर ह्या तियात्रान तुजी एक आठवेस्तोरीची भुमिका आसा एक कॉमेडी रोल तूं करता म्हणटूच जरी तर तुका हांवें विचारलें कॉमेडी रोल तुका कितलो आवडटा जाल्यार तूं कितें सांगता एकदम बरो आवडटा ओके जेन्ना तूं एक लायव्ह परफॉर्मन्स दिता सगळ्या लोकां मुखार तेन्ना कितें चॅलेंज अशें आनी कितें अशें दिसता तुका जो रोल म्हाका दिताय न्हू सो तो ती एक चॅलेंज अशें म्हण घेता हांव कोत्तोलेंच म्हण लोक म्हाका कितको एक्सेप्ट करतलो तेवूय चोवपा जाय न्हू सो हांव मुगे ट्राय कोता बरें दिवपाक इज इट समथींग तूं पयलींसान कॉमेडी करून आयिल्लें ओ तुका तियात्रान एक कॉमेडियन अशें मानून घेतलें ओय सो सेमिता वर्सागे तियात्रा हांव कॉमेडियन म्हणून येयलोलें ओके ते कॉमेडियनूच उरले सो जरी तर तुका सिरियस रोल ओ कितें आसा जाल्यार तुजें कितें आसा केलो हांवें लास्ट टायम तारी सरागेर हितू तियात्रा म्हाका फॉरेनरा रोल दिलोलो सो तो हांवें केलोलो ओके सो कितें डिफरन्सान तुका कितें लायक जाता चड चडशें दोनी तारा मुगे गो तुगे जावं ब्रुसली तारा तोगे मार्गा शॉपिंग आपूण गेलोली शॉपिंग म्हूण करू शॉपिंग कोण जातली आम गाडयो पांबड येताली पूण जाती 2 पेगा हाडलं ते जाती 2 पेगा गाडी येताय म्हूण हांवें बेगबेगी रस्तो क्रॉस केलो आनी तो रस्त्यार मोदे पावताच जॉली बस ये डेक साहेबा एक घ्यायचो ती ओदरूच आमगे कोणाचे धाड साहेबा हे मुगे चढू काजार जाल्यार म्हयनो जाला ना मरे साहेबा
पिटर दे आरांबोल आयज आमच्या सांगाताक आसा चिटचॅट तियात्र कार्यावळीन. पिटर बाब तुका येवकार. आयचो हो तियात्र 2 दीस संवसारांतले हातून तुजी कितलीं कांतारां आसा? ह्या तियात्रान हांव 2 कांतारां म्हणटा, एक सोलो आनी एक मागीर एक आटको. आटको एक आटको म्हणल्यार कॉम्पिटिशनांनी आमी आयकलोलो, पूण रावंडाच्या तियात्रान कितें अशें आसा? त्या तियात्रान कॅरेक्टर आसात. एक लामाणी आसा, मागीर एक रिपोर्टर आसा आनी एक गोंयच्या राखणदार पार्टयेचो एक आमदार आसा. जायते फावटी तुजी कांतारां आमी आयकल्या, जायत्या जाणांचो तूं आवडीचो जावन गेल्लो आसा. म्हणटकूच एक प्रश्न विचारूंक सोदता, म्युजिका बाबतींत तुजो आयज पासून एक म्युजीक मायस्ट्रो म्हणल्यार तुजो आवडीचो कोण आसा? म्युजीक मायस्ट्रो म्हणल्यार बाबा आमचो शॅनन. हांव चडशीं कांतारां तेजे कडेन करता, नाजाल्यार नॉर्मन ताचे कडेन करता. 2 दीस संवसारांतले ह्या तियात्राचो कोडेगांत कांबो आमच्या सांगाताक आसा. आमचो बाब फ्रांसीस दे तुवें चिटचॅट तियात्र कार्यावळीन येवकार तुका. आनीक फ्रांसीस बाब, ह्या तियात्रान दुबावना तुजे कोडेगांत कांतार आसतलेंच, पूण तूं हालीं जाणा जायते टॉपिक्स उत्पन्न जाल्ले आसा. म्हणटच तूं खंयचेर निशेध मारपाचो आसा? हांव हाचे 2 टॉपिकांचें कांतार म्हणटा. एक पयलें रामा काणकोणकराक एसॉल्ट केला तेजेर, आनी दुसरें आतां तुवें जाणा गोंयान मायग्रंट्स सुबेज भरल्या आनी ऑलरेडी ते आतां सीट पासून एसेंब्लीक रावपाक क्लेम करपाक लागले त्या इश्यूचेर. पॉलिटिकल सिनारियो गोंया पळयत जाल्यार तूं कितें म्हणूंक सोदता? सद्या एक्चुली सगळे लोकूच म्हणटा ते हिसपान एक्चुली चेंज जावंकूच जाय, फुडले पावट चेंज जावंकूच जाय. की सदांच इवन अमेरिकेक पासून 2 हेजे टायमा वयर तांकां केन्ना चान्स दिना, पण आमीच ते 3-4 फावटी तांकां निवडून हाडटा आनी ते मागीर सिजनल जाता आनी हॅबिच्युअल जाता म्हणजे ऑफेन्स करपाक. सो म्हाजे हिसपान सगळ्या लोकांनी जावं तो जाती धोरम कांय पळयनासतना फुडले फावट चेंज करूंक जाय आनी पार्टयांक वोट मारप न्हू. वोट बऱ्या मनशांक मारूंक जाय. आमी सदांच पार्टयांक वोट मारता, पार्टयांक वोट मारूंक कोणा मनीस पळोवंक जाय. तो मनीस खरेंच आपल्या बरोबर रावतलो, आपलें गांव सुदरायतलो जाल्यार ताका वोट मारपाचो. तेन्नाच बरे मनीस हे एसेंब्लीन पावतले, नाजाल्यार सदां पार्टयो येतल्यो आनी पार्टयो तेंची सगळ्यांची एक आयडियोलॉजी आहा. सो ती सेम फॉलो करीत रावतले ते. सो म्हाजे हिसपान नेक्स्ट इलेक्शनाक लोकांनी सगळ्यांनी पार्टी पळयनासतना मनीस कोण बसला ताका पळोवन निवडून हाडूंक आनी बऱ्या मनशांक एसेंब्लीन धाडूंक जाय. तेन्नाच ती गोंयची चेंज जातली. 2 दीस संवसारांतले ह्या तियात्राक लोकांनी जायतोच वाखाणलेलो आसा आनी जायते फावटी तारीबाब तियात्र घेवन येता आनी तो एक तुजो कोडेगांत एक एक्टर म्हणल्यार जाता. म्हणटकूच तुका ताचे वयर वो तियात्रा वयर कितें सांगचें? तियात्राक 3 बाजू आसता. एक स्टोरी, कॉमेडी आनी कांतारां. आतां लोक म्हाका मेळोन सांगता जायते कडेन जापायता ते हिसपान तेजे 3य बाजू लोकांक मानल्या, म्हणजे कांतारां, कॉमेडी आनी स्टोरी. 3य तियात्राच्यो बाजू लोकांक लायक जावप म्हणल्यार तियात्र हिट. सो आतां म्हाजे हिसपान ताचो तियात्र बरो चलता आनी सगळे कडेन आतां मेवल्ले कडेन ताचो बरो आहा म्हणून लोक वाखाणटा. आतां आमी 12 तारखेर भायर सरता लंडनच्या शारान वचप. थिंगाय 4 शो ऑलरेडी तेंचे मांडलेले आसात. तातले एकूच शोवाचेर थोड्योश्यो तिकेटी उरल्या, चडशे ते फूल जांग येयल्या. ऑलमोस्ट आमी वयच्या आदींच फूल जातले ते. सो गोडेक आनीक घालूंक पडटले आनी हो लोकांक बरी स्टोरी आहा, तेजी बरी स्टोरी लायन आसा, बरी कॉमेडी आसा आनी कांतारांय बरी आसा. ही हांवूय गॅरंटी दिवंक शकता, कित्याक लोक सांगता तेजेर. आमी आमचेच बरें म्हणूंक जायना. लोक सांगता तेणी लोकांक मानवलें तें मानवलें. सो आतां सगळे कडेन लोक ताचो बरो म्हणटा. सो हांव कोणें पळोवंक ना, तेंच्यांनी टायम काडून हो तियात्र पळोवचो. देव बरें करूं. ऑल द व्हेरी बेस्ट. थँक्यू. थँक्यू. हे म्हजे व्यूज तुमच्या चॅनला थ्रू लोकांक मुखार मांडलेल्या खातीर हांव प्रुडंट मिडिया आनी तुमकां दोगांयकूय बाय कॅन्डिडा आनी आमचो कॅमेरामॅन दोगांयकूय देव बरें करूं. पाकिस्तान सोल्जरांची झुजात गोंयच्या सिव्हिलियन मनशांची झुजो नाका. हे कांतार मुडला म्हूण हांवें काडला म्हूण तुमचे मोये रामा भाशेन म्हाकाय मारी नाका. आतां मोची सुपारी घेयात पूण एकलो येयात. ही जण्या पोरी 5-6 जाण येनाका. मोची सुपारी मेळ्यार तुमकां लिपन फाटल्यान मारी नाका. फुडल्यान पालकाचेरून शूट करात म्हाका. मागीर पळयात हो लोक कसो पिसुट्टा तुमकां. इश्टानो, आमच्या सांगाताक आसा 2 दीस संवसारांतले आमचे अमर अकबर एंटनी म्हटल्यार आमचो दूतुची रगत म्हज्या हाचो डायरेक्टर आमचो कॉमेडियन रिस्टन आसा. ताच्या आमच्या सांगाताक आसा आमचो कॅरेक्टर रोल करपी आमचो कॉमेडियन आग्नेल. आनीक आमचो सगळ्यांचो आवडीचो म्हणल्यार जाता ऋतिक रोशन ऑफ द कोंकणी स्टेज बाब नेटो. तिगांयकूय माय मोगाचो येवकार चिटचॅट तियात्र कार्यावळीन.
रिश्टन पयली सुवातेर तियात्रा वयर आमी उलयतलींच पूण ह्या तियात्रान हांव तुका विचारूंक सोदतां लाफ्टर एक मेडिसीन अशें म्हणटा जरी तर लाफ्टर एक मेडिसीन जाल्यार तुवें पालकार केलो वर्स्ट जोक खंयचो आयज पासून वर्स्ट जोक म्हळ्यार ते जायते आय पूण ते मागीर तशें करून तुगड्या जावपाना पूण जोक केलोले वर्स्ट जोक कोणू आसनासले सो ते मागीर काडे आनी चड दीस दवरलो न्हय फस्ट शो आहा बी काटाय मागीर 2 दीस संवसारांतलो हो तियात्र भरपूर गाजता आजून पासून तियात्र चालू आसा म्हणटूच आनीक म्हयने जायते आसा तो चालू उरतलो म्हणटकूच तुका तुज्या खासगी जिवितांत कितें आवडलां ह्या तियात्राचें ह्या तियात्रा सांगपा म्हळ्यार इट्स अ कंप्लीट पॅकेज म्हज्यान म्हणपा जाता ह्या तियात्रान स्टोरी डिफरंट स्टोरी कॉमेडी कांतरां म्युजीक सगल्यो सायड्यो बॅलन्स आहाय आनी म्हज्यान म्हणपा जाता एक बऱ्यांतलो बरो तियात्र आनी कोणू हे तियात्रा येयलो जाल्यार रिग्रेट जायन घार वचपाना एक बऱ्यांतलो बरो तियात्र म्हूण हें उलयन तरी घार येतली ओके देव बरें करूं रिश्टन बाब फुडें आनीक विचारतलें पूण ताच्या पयलीं सगळे क्वेश्चन म्हाज्या आग्नेलान पयले म्हणटच तेरी हांव ताका विचारूंक सोदतां जरी तर एक फ्रूट जावन जरी तर तुवें एक्टींग करपाचो आसलो पालकार जाल्यार तूं खंयचे फ्रूट जातलो आसलो कित्याक जायते कॅरेक्टर तूं कोत्ता म्हणटकूच एक कसलें फ्रूट जावपा जाय आसलें जाल्यार खंयचो फ्रूट जातलो आसलो फ्रूट म्हाका मेळटा ते प्रमाण सद्या हांव बनाना जायन कोतालो ऑलरायट ओके भुरग्यांक कितलो तूं आवडटा जायते फावटी तुज्या यू नो तूं भितर सरता तेन्ना जावं तूं रिश्टन भितर सरता जावं तूं बसून आसता तेन्ना एंट्री पड्डो वयर सरता तेन्ना लोक पयलोच हांसोंक लागता म्हणटकूच भुरग्याचो कितलो फेवरेट जाल्लो आसा तूं फेवरेट जाला जायजा भुरगे येताय वीश कोताय लायक जाल म्हणटा एक्टींग नेटू बाब जायते फावटी अशें आहा न्हू की एक सुपरस्टिशन म्हणून आमी मानता जें तुका मानूंक नाका पूण तरी पूण तूं मानता कितें तें सुपरस्टिशन सांगपा म्हळ्यार हांव केन्ना मानना कोण म्हणटाय कोणी हेणें अशें केलें कोण तेणें केलें आनी चड कोण कोणें बरो वयता तेन्ना म्हणटाय तें तेणें केलें म्हण हांव नांव घेयना आनी कोणें चलनाय तेणें कितें म्हणपाचें तें हांव लायकू करून हांव मानून घेयना हें रोजालिना म्हणटा पळय तें तियात्रान तुमच्या आसा म्हणटकूच तें रोजालिना कितलें आवडटा तुमकां कितलें बरें तुमकां फायद्याक पडटा जेन्ना तियात्रान तें घालता आनी लोक मांडून वता पळय तेन्ना सो ती एक प्लस पॉयंट कित्याक जाता कित्याक तें ऑलरेडी लोक जाणा आसता आनी जेन्ना तें आमी घालना सो लोक रोजालिना सो बारबो लोकूय म्हणटा सो तो लोकांगेलो वायब क्रिएट जाता तेजेर सो आमी केन्ना आमची ती म्हणजे हिट जालो कांतरां आसता ती प्रिफर करताय फर्स्ट कॉमेडी स्टार्ट जाता दोन सो आनी रोजालिना हे कांतराचे आमी फर्स्ट न्हू पूण 2 कॉमेडी बेज केलो आहाय सो आमी रोजालीन म्हूण दाखयलो आहा पूण तें रोजालीन आजून लोकांक दिसती पडा कोण तें सो तें एक मागीर एलमुटी कटोलें कोण तें आमचे पाका पासत तो कुर्सार मेलो पुरो हेचे 7.5 मीस येयला हे छाक्याचो कितें मोवता म्हज्या मामाचो फोटो तो म्हजी मामा ती एक वस्तोरी ह्या वस्तोरीन म्हाका जल्मांत हाडलो बळो केसो पेसाव हारी कोताय रे अरे सांगताय कोण गेला कोणाला ओरडा हांव तुगे जावंय मरे ब्रुसली तुगे जावंय ब्रुसली न्ही रे ओ मुगे पूत तूं मेलो ना हांव कित्याक मोतालो आनी हें कितें सांगताले तूं सांगतालो बाब आपण 2 बॅग घेवन वयताले हाडल्यांचो 2 बॅग घेवन येताले मौत बोलले जॉली बस येयली जॉली बसी ताका चिटायन माल म्हणो जॉली बस चिटायन मारपा म्हाका तेन्ना बसी ड्रायव्हरान ब्रेक मारलो सालवार जालो दुसऱ्यांक दिता तरी तें तुवें दवरूंक जाय पयशे दुसऱ्यांक दिता पूण तुवें तें दवरूंक जाय कितें नॉलेज दुसऱ्यांक दिता पूण तुवेंनूच तें दवरूंक जाय एडवायजर दुसऱ्यांक दिता तरी तें तुवें दवरूंक जाय कितें जावं शकता जानवाय आतां हांव एक उतर म्हणटलें दूद तें तुमी कंटिन्यू करपाचें हांव बंद म्हणटा तेन्ना बंद जावपाचें ओके टायम स्टार्ट्स नाव दूद 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 हां दुदान चाव कोत्ताय दुदान कास्टर्ड कोत्ताय दुदान बिबीक कोत्ताय दूद बरें दुदाचे तुका घोटाय मेळटा दुदाचे तुका विटामीन मेळटाय दुदाचे तुज्यान जायते भाशेन करूंक जाता दूद धाकले भुरग्यांक दिताय दूद व्हडल्या भुरग्यांक दिताय मागीर पोटा भूक लागल्यार दूद पिवपा वयताय जेवण ना जाल्यार दूद पिवपा मेळटा
दूध गाय दूध दिता दूध दोये आसता हांव सकाळीं दूध पिता दूध नासता जायना गाय दूध दिता दुधान जायते आयटम करपा जाताय हांव सगळे लोकांताय मागता आमगे तियात्रा येवपाचे आनी तियात्र चोवपाचो 2 दीस संवसारांतले. उल्हासतारीचो तियात्र तुका कसो लागलो? बरो लागलो. एकदम बरो लागलो. कितें लायक जाला तियात्रान? सगळी एक्टरी आनी सॉंग्सार बरी आसा सो ते सगळी फर्स्ट टायम तियात्राक पळोवंक येयला काय पयलीं ना पयली लायक जाता? म्हाका उल्हासतारीचो जायते फावटी तियात्र पळोवपाक बरो लागता कित्याक तेजो हांवें मडगांव पासून वचून हांव कालाफ्रा रावता पूण तेजो हांवें मडगांव पासून वचून पळयलोलो कोणूय कोणाचो म्हणटा पळय तो पासून जायते फावट पळयलो आनी जायते फावट म्हाका तेजें लायक जाता थँक्यू तेज्या तियात्राक लागून आनी तेंकांय थँक्यू तुमकांय गॉड ब्लेस यू. कॉमेडी बाबतीन कितली लायक जाता तुमकां? कॉमेडी तेजे हें बरें आहा डायलॉग बरें आहा आनी तेजे आमकां मानता तेजी सगळी. 2 दीस संवसारांतले हो तियात्र तुका कसो लागलो? कॅन्डिडेट बाय हांवें पयलो भाग पळयला एकदम बरो आहा तियात्र आनी हो तियात्र लंडन जावपाचो आसा हांव मागता सगळ्या लंडनकारांक हो तियात्र सगळ्यांनी पळोवचो हेचो फॅमिली ड्रामा आनी सगळ्यांच्यान बरो आनी एक फ्रांस तुवें कांतार आयकला स्पेशल तें गोंयकारांनी कांतार आयकोचें. You tell me, how do you like theatre? It was very nice. What did you enjoy the most? I enjoyed most of the main scene. What was the main play of it was very beautiful. Okay, how about the comedy? Comedy also was very nice. Okay, from where are you coming? I'm coming all the way from Taligaon. Taligaon. Yeah. 2 दीस संवसारांतले उल्हासतारीचो तियात्र तुका कसो लागलो? म्हाका एकदम बरो लागलो फर्स्ट हाफ आनी तसोच हांव समज फुडलो हाफ पासून तेजो चड बरो जाता म्हणून. इज इट फर्स्ट टायम तो पळोवपाक येयला को तूं सेकंड टायम? ना ना फर्स्ट टायम. कितें लायक जाला तियात्रान तुका? म्हणजे लायक जालां म्हणजे आतां पळय तेजे स्टोरी बरी आहा ओके आनी तेजे एक्टींग पासून बरें आहा इवन हेजे आमचे लिस्टनाचे एक्टींग क्लास. हो तियात्र 2 दीस संवसारांतले तुका कसो लागलो? बेस्ट आहा. कितें बरें लागलां तियात्रान? सगळें बरें लागलां सगळ्यांचें एक्टींग बरें लागलां सगळें बरें लागलां. स्टोरी वायज कसो लागलो? बरें आहा हिस्टरी कंप्लीट एंटरटेनमेंट. या 2 दीस संवसारांतले हो तियात्र तुका कसो लागला? तियात्र एकदम बरो आसा गुड डायरेक्शन उल्हासतारी हॅज डन अ वंडरफूल जॉब. एक हायलायट म्हणल्यार त्या तियात्रान डायलॉग डिलिव्हरी इज व्हेरी गुड म्युजीक बॅकग्राऊंड म्युजीक ऑल्सो व्हेरी गुड परफेक्टली सुटींग द सीन्स इन द सिच्युएशन. 2 दीस संवसारांतले हो तियात्र तुका कसो लागलो? बरो आहा. कितें लायक जाला तुका तियात्रान? कॉमेडी बरी आहा. तान कोण फेवरेट आसा? कॉमेडियन रिस्टन. आनीक तूं पयले हो तियात्र पळोवपाक येयलो तुका कोणें सांगला तियात्र बरो आहा म्हूण पळोवपाक येयला? ना पयले फावट येयला पेपरार पयलेलो एड पळोवन येयला. Ullastari's dynamic acting is one of the best. He always performs best with a good dialogue delivery and very good presence of mind. आयची ही कार्यावळ पळयतल्यांक तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. तो जावन आसलो 2 दीस संवसारांतलो तियात्र डायरेक्टर बाबू उल्हासतारी तशेंच ताच्या सांगाती. ह्या फुडें आनीक जायते डायरेक्टर जायते तियात्र रिव्यू तुमकां पळोवंक मेळटले. तेन्ना पासून पळयत रावात प्रुडंट मिडियाचेर चिटचॅट तियात्र. यो 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 गोंयकारा सांबाळून दवरया आमची परंपरा. प्रुडंट मिडिया घेवून आयल्या चिटचॅट तियात्र रोस्मी दायरा